विश्वनाथ सिदनल हांच्या खून प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज मायनेरी हाका 9 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त न्यायालयान फरमायला। पेड्या बनावल्या आयतारा मोगिका वैष्णवी उर्फ मंगला सिदनलाच्या मजतीन विश्वनाथ सिदनलाचो खून करून दोगूय आरोपींनी पळ काडिल्लो। वैष्णवी सिदनलाक 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। पेडा बनावल्या हांगा जाल्ल्या विश्वनाथ सिदनल खून प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी आनीक अटक केल्ली आसा। सूरज मायनेरी हाका बेळगांवच्यान कोलवा पोलिसांच्या टिमीन काल राती गोंयांत हाडलो आणि ताच्या नंतर ताका आज सकाळी कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केलो। कोर्टान ताका 9 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा। फुडलो तपास कोलवा पोलीस करतात। अशी सुत्रा कडल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जी विश्वनाथाची बायल आनी सूरज हाजे प्रेम संबंध आशिल्ले आणि ताकाच लागून विश्वनाथाचो कांटो ताणें काडलो आणि आता कोलवा पोलिसांनी दोगांयकय 302 ह्या सेक्शना अंडर अटक केल्ली आसा आणि तांचेर फुडलो तपास कोलवा पोलीस करतात। टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानेडो।